आयच्या देस्तुतेंत आमी पळयलें जाल्यार सोम्याच्या जेवणाचो संभ्रम आमी चलयता आनी ह्या संभ्रमा मुखांतर हांगासर 3 संगती आमी नियाळटा. पयल्यान पयलें आमी नियाळता एवकरिस्तीक जेवण स्थापन केल्लो वा आज आमकां घडोवन दिल्लो दीस जावन आसा. दुसऱ्यान हो एवकरिस्ताचें जेवण आमकां हर एकल्यांक दिसपट्टें मेळच्याक ह्या जाकी संस्करण सो दीस आज संभ्रमनो क्रिस्ताची कूड आनी रगत मनशा कुळाक वांटच्याक अभिषिक्त ह्या जगांक नेमलेलो दीस. तिसऱ्यान आमी एकामेका देवाची भुरगीं एकामेका घलतेपणान एकामेकाची सेवा करून देवाचो मोग पेल्याच्या सेवेंत दाखोवच्याक आयच्या दिसा देवाचें उतर देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. आमी गायता याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो. रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा याजक तूं मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो ससनाक तूं याजक ससनाक तूं याजक. मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो कोण हो मेल्कीजादेक? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता उत्पत्ती पुस्तकांत मेल्कीजादेक एक सालेम गांवचो राय. सालेम गांवचो राय तो एक पवित्र राय आनी ह्या रायाक ना जल्म ना मरण. खंय तो आयलो खंय गेलो खबर ना. पूण हो राय अब्रामाक भेटिल्ल्या वेळार अब्रामान ताच्या संपत्तींतले दान एक वांटो दान जावन ताका समर्पीत केलो. ताका सरेंडर तो जालो अब्राहम. कित्याक अब्रामाच्या व्हरतो तो मेल्कीजादेक आनी ह्या मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो जेजू याजक तो एक श्रेष्ठ याजक. श्रेष्ठ याजक श्रेष्ठ याजक म्हळ्यार कोण? मनशा मदें आपयलेलो आनी मनशाच्या वर्गांतलो विसलेलो श्रेष्ठ याजक न्ही. संवसारी याजक आसात. संवसारी देवान नेमलेले याजक आसात. ते कितें करतात? लोकां नाडलेली दानां घेतात. लोकां नाडलेली दानां घेवन लोकांच्या तर्फेन देवाक भेटोवन दितात. देवा आनी मनशा मदले मध्यस्थते दितात. लोकां नाडलेली मागणी ते घेतात आनी देवा हुजीर दवरतात पळया. आनी ती मागणी दुबा बरी सोडून वतात. पूण तो आपणाचे सॅक्रिफायस भेटयना. पूण हांगासर क्रिस्त एक श्रेष्ठ याजक. कित्याक म्हळ्यार जेजून खंयच्याय पडक्याचे खंयच्याय बोकड्याचे खंयच्याय शेडयेचे खंयच्याय कोडव्याचे खंयच्याय पाशव्याचे वा खंयच्याय पारव्याचे रगत घेवंक ना. ताणें घेतलें आपणाचेंच रगत आपणाची कूड आपणाचें मांस आनी रगत ताणें देवाक भेटोवन दिलें शुक्राराच्या दिसा. देखून आपणाचें खुद्द बलिदान केल्लो जेजू जावं पावलो श्रेष्ठ याजक. श्रेष्ठ याजक मेल्कीजादेकाच्या वर्गाचो. हेच्या पयले वचपांत आमी पळयलें बेखमीर उंड्याची परब इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आचरण करता. बेखमीर उंड्याची परब इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कित्याक आचरण करता? कित्याक म्हळ्यार थंयसर एक उतरोण जावची आसली. पास्क उतरोणो. पास्क म्हळ्यार उतरोणो. देवाच्या दुताची उतरोण इजिप्तांत जावंक आसली. इजिप्तांत आनी थंयसर कितें घडटलें? मलगड्या चरख्या भुरग्याक इजिप्तकारांच्या मलगड्या चरख्या भुरग्यांक जिवेशी मारतले. चरख्या भुरग्यां मात्र न्ही सर्व जानवरां जावं सर्व जिवियांची मलगडी थंयसर मरतली. आनी ह्या दिसा ह्या राती कितें जातलें? देवाचो दूत थंयसर पाशार जातलो. देखून तुमी कितें करूंक जाय? देवान सांगलेले बरी तुमी आयकूंक जाय. देवान सांगलेले बरी तुमी एक पास्क जेवण तयार करूंक जाय. एक शेळी तुमी तयार करूंक जाय.
तुमकां तुमच्या कुटुंबाक कितली साध्य जाता ते देवडली चड आसा जाल्यार हेर सांगात वांटून घेवयेत कसलेच आयब नातलेली कसलेच वायट नातलेली कसलेच पिडा नातलेली एक अप्पट दादलो शेळी नेमेरलेलो दीस भरतस त्या शेळयेक तुम्ही जिवेशी मारूंक जाय जिवेशी मारतस त्या शेळयेचे रगत तुमच्या घराच्या उब्या आणि आडव्या खुंटाक तुम्ही शेणोवंक जाय आणि ते कितें करूंक जाय ते मांस कोडू भाजये सांगाता खावंक जाय कोडू भाजये सांगाता बकऱ्याचे मांस आणि कोडू भाजी बकऱ्याचे मांस खरात्याचे नुस्तें दवरल्यार कितें म्हणटात घरा आमी जेवतना बरें बकऱ्याचें मांस आनी सायड डीश खरात्याचें नुस्तें दवरलें जाल्यार कितलें बुरबुर नांद न्ही गे इतल्या बऱ्या मांसा सांगाता रूस काडचें आसलें खारातें दवरलां म्हणून हांगासर बकऱ्याच्या मांसा सांगाता कोडू भाजी कित्याक म्हळ्यार तुमी सोमकोंकेची वाट कांय थोडी बरी आसतली कांय थोडी पाड आसतली कांय थोडी दादोसकायाची आसतली कांय थोडी कश्टांची आसतली कांय थोडी संतोश भरीत आसतली कांय थोडी दुखांची आसतली दोनी संगतीक तुमी आयतें जावंक जाय दोनी संगतीक तुमी तयार जावंक जाय देखून देखून मासा सांगाता कोडू भाजी तुमी घेवंक जाय आनी कितें करी जाय तुमचे कमर तुमी बांदी जाय पांयांक वाणो घाली जाय बेतकाटी घेवंक जाय सोर पळण जावन तेल्या सोरा बरी पळण जावन तेल्या सोरा बरी तुमी आयती रावंक जाय कित्याक फरावर आय केदाळा मोवाळटलो तुमकां वचून सोडटलो तो अवकाश तुमी गळसूंक जाय तांबडो दर्यो उतरोंक जाय पास्क जावंक जाय पास्क उतरोन पळया आनी लोकांनी तशेंच केलें मैजेच्या उतराक खांद दिवन तांणी तशेंच केलें आयब नातलेली एक शेळी तलास केली ती नमलेलो काळपड्यान सांबाळली उपरांत ती मारली ताचें रगत दारवंडाच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक शेणयलें आनी कितें जालें त्या राती देवाचो दूत पळया त्या इजिप्तांतल्यान पाशार जालो आनी हर एका घराच्या दारवट्या सरसी तो पावलो आनी खंयच्या दारवट्यार ते शेळयेचें रगत आसा त्या घरा भितर सरलो ना त्या घराक कसलेंच आयब वायट ताणें केलें ना ज्या घराक थंयसर शेळयेचें रगत सारोंक ना त्या घरा भितर तो सरलो तो जावं इजिप्ताचो जावं एब्रेवाचो जावं इजिप्ताचो जावं इस्रायलाचो कोण पळय देवाचें उतर आयकूंक तयार नात देवाच्या उतराक कोण पळय खालतीमान घालूंक ना देवाच्या उतराक प्रमाणे कोण चलोवंक ना देवाच्या उतराक कोण विधेय जावंक ना तसल्याच्या घरा भितर सरलो आनी मालगड्या छेरक्या बऱ्या जिवेशी मारले आनी अशें फारावाचो पुती मेलो आनी असो परिणाम जावन इस्रायल परजेक वचोंक सोडलें ही जावन आसली पास्क परब म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो फातकाच्या बांदपासांत वळवळतल्या लोकांक फातकाच्या बांदपासांत वळवळतल्या त्या लोकांन सुडके खातीर देवा लागीं मागणें केलें आनी देवान एक शेळी तलास केली ती शेळी जावन आसली जेजू क्रिस्त कसलेच आयब ताका नातलें कसलेच वायट ताका नातलें अपट्ट निश्कळंक शेळी दादलो शेळी नेमलेलो काळ पर्यंत ती शेळी पोसली 33 वर्सां आनी नेमलेलो काळ भरती जातच त्या शेळयेक ताणें जिवेशी मारलो कुर्सार आनी ताचें रगत उब्या आनी आडव्या खुंट्याक शेणयलें आनी जेन्ना हें रगत मनशाचेर पडलें ह्या रगताचेर मनशान दिश्ट घाली ते सगळे बाचाव जाले देखून तुजें रगत सोम्या सुडका दिता तुजें रगत सोम्या म्हजी पातकां धुवन काडटा तुजें रगत सोम्या म्हाका भलायकी दिता म्हणलें गीत आमी गायता कित्याक म्हळ्यार थंयसर एकलो सिपाय आयलो जेजूच्या खडवळाक ताणें बलयेन खोंकलें आनी बाली फाटी काडटना रगताचे थेंबे उसळ्ळे आनी ताच्या दोळ्यार पडले तो कूड आसलो ताचे दोळे उक्ते जाले ती सकत जेजूच्या रगताक आसा ती एक पदवी जेजूच्या रगताक आसा आनी तें रगत आस जेजून वारयलें आनी म्हळें हें रगत तुमच्या पासत आनी तुमच्या सर्व पातकाच्या फरीकपणा पासत भेटलेलें जावन आसतलें हें म्हज्या उगडासाक करात देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो म्हणटा कोरिंथकारां बरोवन तो म्हणटा निमाण्या ब्रेस्ताराच्या राती जेजून आपल्या 12,000 जाण सांगता एक जेवण तयार केलें पास्काचें जेवण
बेखमीर उंड्याच्या परबेच्या दिसा ए पास्काचे जेवण उतरवण्याचे जेवण सोम्याच्या कुडी रक्ताचे जेवण ताणे तयार केले आणि हे जेवण ताणे आपल्या शिष्य संगता वांटून घेतले. ताणे उंडो घेतलो आणि तो मोडलो आपल्या शिष्यांक दिलो आणि म्हणे घेयात आणि खयात ही म्हजी खूड. त्याच्या उपरांत ताणे वायनाची काल्स घेतली शिष्यांक वांटून दिली आणि म्हळे घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स तुमच्या पासत आणि समेस मनशां पासत ते वारवतले. आमच्या सगळ्या पथकाच्या फरीकपणा पासत ते वारवतले. आणि तो कितें म्हणटा हे म्हज्या उगडासाक करात हे म्हज्या उगडासाक करात. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो वळतोन आज पर्यंत हे सोम्याच्या उगडासाक पवित्र सभा करून सायल्या पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र एवकरिस्ताचे बलिदान जेजूचे मांस आणि रगत आमकां करून दिवचे बलिदान आमच्या आत्म्याच्या पोषणाचे बलिदान आमच्या सगळ्या जिविताच्या भलायकेचे बलिदान जावन आसा. देखून आमच्या कॅथोलिक क्रिस्ती समर्थेंत आमी जल्मातून मरा पर्यंत हे एवकरिस्ताचे बलिदान भेटयता. जावं जल्म जालो वोल जाले मिसाचें बलिदान भेटयलें. जावं कुमगार जालो संस्कार मेळ्ळे मिसाचें बलिदान भेटयता. जावं बरो आमकां क्रिज मेळ्ळो मिसाचें बलिदान भेटयता. जावं बरो आमकां लग्न जालें मिसाचें बलिदान भेटयता. जावं आमकां जुबलेव जालो एनिवर्सरी जाली मिसाचें बलिदान भेटयता. जावं आमचें मरण जालें मिसाचें बलिदान भेटयता. मिसाच्या बलिदाना भायर दुसरें खंयचेंच बलिदान आमकां ना. मिसाच्या संभ्रमा भायर दुसरो व्हरतो संभ्रम आमकां ना. देखून आमची जिवीतच ह्या मिसाच्या मेजाच्या भोंवतणी आसा. जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या बळान ते सोलोन आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची कूड आनी रगत आमकां बळ दितली आमकां सुडका दितली आमकां सोडवण दितले एक उत्तम जेवण जावन आसा म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे एवकरिस्तीक जेवण आज पर्यंत आमी आचरण करून आयल्या. ताका खंयच्या मापाचो आमी गौरव दिला खंयच्या मापान ताका मान दिला आनी खंयच्या मापान ते आमी सेवला म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय. आमी बागी आलंगार फिरगसगरां कित्याक म्हळ्यार एवकरिस्ताच्या बलिदानान भोवते बरी भक्तीन आमी वांटाडी जाता मात्र न्ही जेजूची कूड आनी रगत आमी आमच्या जिबेर सेवता फावो तो मान ताका गौरव दिता. देखून आमी भागी तसलो मान दिवंक जाय. सांपावलो कुरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11:27 आमी वाचली जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर सांपावलो कितें म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कलसींतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता आपली केस्त खाता आनी पियेता. जो कोण फावो नासतना हे कितें म्हूण समजो नासतना जेजूचें मांस आनी रगत कितें म्हूण समजो नासतना खाता आनी पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. तो म्हणटा देखून तुमच्या मध्ये जायते जण पिडेस्त जाल्यात जायते मध्ये अस्वस्थ जाल्यात आनी तुमच्या पैकी जायते जण मरण पावल्यात. देखून क्रिस्ताच्या जेवणाच्या संभ्रमांत नापसंदाची साल बरी नाही म्हणटा तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बरी नाही. देखून पळया थोडे पडे आमी म्हणूंक बरो हांव मिसाचें बलिदान भेटोन आयलो आनी देवाचें उतर हांव आयकलें आनी कुमगार सेवन हांव आयलो हांव पवित्र जालो आनी देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा हांव आशिर्वादी जाला म्हणून आमी म्हणयेत. पण तशें जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कोण पळय फावो नासतना ओ उंडो खाता आनी एकालसींतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. 12 जण आपोस्तल जेजू सांगाता जेवणार आसले आनी जेजू म्हणलो तुमच्या 12 जाणां पैकी एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. आनी सगळे म्हणाले कोण तो सोम्या कोण तो आमच्या 12 जाणां पैकी एकलो तुका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण तो. आनी तो वळ जेजू म्हणालो हांव पळय कोणाक वो उंड्यास कुडको बुडोवन दिता तोच तो. आनी जेजून ताका उंड्यास कुडको बुडोवन दिलो कोणाक जुदासाक आनी जुदासान तो खेलो आनी खेल्या उपरांत कितें जालें केल्या उपरांत ताचे थंय सैतान रिगलो. सैतान पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सैतान रिगलो. कशें देवान आशिर्वादीत सोम्यान आशिर्वादीत केल्ल्या उंड्यान ताका सैतान रिगलो. कशें सोम्यान आशिर्वादीत केल्ल्या त्या आशिर्वादाच्या कलसींत ताका सैतान रिगलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या जुदासान फावो नासतना त्या पलंगणांत हात घालो फावो नासतना त्या जेवणाक बसलो. देखून जेजून सांगिल्लें ओपार आसा
एका रायान ओडीक जेवण केलें, लग्न जेवण केलें, आपल्या पुताचे लग्नाचें जेवण केलें. ताणें तांकां आपयलें, राजकुमाराच्या राजवर्गाच्या आपयलें. ते येवं नात आनी ताणें जायत्या जाणां ताचे इश्ट मित्रांक आपयलें, येवंक नात. निमाणें राय कितें म्हणलो, वसा राज्य रस्त्यानी वसा, मेळ्ळ्या सगळ्यांक तुमी म्हज्या लग्नाच्या माटवाक आपूण हाडा. आनी सगळो माटो भरलो. माटो भरल्या उपरांत कितें जालें, राय गेलो सगळ्यांक भेटोवंक. भेटोवंक येता आसतना एकलो मनीस थंयसर आसलो. लग्नाची मुस्तायकी नासतना, फावती मुस्तायकी नासतना थंयसर भितर आसलो एकलो मनीस आयलो. आनी रायान ताका विचारलें, तूं ह्या रावलेरा भितर ह्या लग्नाच्या माटवांत लग्नाची मुस्तायकी नासतना कशें भितर सरलोय, कशें भितर सरलोय. ताचे थंय जाप नातली. देखून राय कितें म्हणलो, ताचे हात पाय बांदा, काळोखाच्या कुडान उडया, थंय जातालें रडणे आनी दांत किरलोणी. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो, आमी म्हणूंक जायना हांव मिसाच्या बलिदाना गेलो कशेंय वेता ना. फावो तें नेसण नासतना, फावो ती तयारी नासतना, फावो ती चिंताप नासतना ह्या मिसाच्या बलिदानात वांटेली जावंक जायना. आनी हांव मिसाच्या बलिदानात वांटेली जालो फावो नासतना ह्या उंड्यांत हांवें हात घालो, ह्या कलसींतलो हांव पियेलो, हांव केस्त घेता आनी पियेता म्हणलें सत, आमी जणांक जावंक जाय म्हणलें सत. देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून ह्या एवकरिस्ताचें बलिदान साधारण बलिदान न्ही, तें असाधारण बलिदान. देवाचो आत्मो, देवाचो स्पिरीट जोडून दिवचें बलिदान. देवाची भलायकी, देवाचो संतोष, देवाची समृद्धी, देवाची सुडकत जोडून दिवचें बलिदान. तें साधारण बलिदान न्ही. देखून फावती तयार नासतना तांतू आमी वांटेली जावंक जायना. देखून हें बलिदान भेटोवंक आज आमकां कोणाची गरज आसा, याजकांची गरज आसा. देखून आयच्या दिसा सोम्यान याजकी संस्कार घडलो आनी म्हळें, हे म्हज्या उगडा साखरात वसा, सगळ्या संवसाराक ही म्हजी कूड आनी रगत वांटून दियात. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आख्ख्या संवसारांत क्रिस्तांव सडीच संख्येन आसात, पयलें स्थान घेतात. आनी तातूंत कॅथोलीक पयस सभा अधीक रितीन विस्तारून गेल्या. आनी अख्ख्या संवसारान मिसाचें बलिदान दिसाच्या 24 वरांनी निरंतर कशें कांटो घुंवता, कशें घंट्यासो कांटो घुंवता, मिनटासो कांटो घुंवता, सेकुंडासो कांटो घुंवता, तशेंच मिसाचें बलिदान निरंतर 24/7 सगळ्या संवसारात जावन आसा. आज आमी हांगा भेटयत हांव आनी कडे जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक संवसार गोल आसा, बोला बरी आसा, संवसार गोंदूस आसा. आनी गोवन आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वेळी गुंवता, टायमी गुंवता. आनी त्या वेळा काळा सरी जावन मिसाचें बलिदान निरंतर भेटोवन आसात. आनी कोण भेटोवन आसात? याजक खंय जावन येतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर म्हणटा, याजक लोकां मदलो, लोकां तर्फेन, लोकां खातीर देवा हुजीर, लोकां मदलो, लोकां तर्फेन, लोकां खातीर देवा हुजीर तो विजून काडलेलो याजकी. कित्याक विजून काडलेलो? तो देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. लोकां लागची दानां घेता, तो देवाक बलिदान जावन भेटयता. लोकां लागची ती मागणी घेता, तो देवा बलिदान जावन भेटयता. कशें एक दुंपांत आयिल्लो धुवर वयर सोडून वेता, तशें याजकान लोकां तावन घेतलेली मागणी दुंपा बरी सोडून वेतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे याजकांची आमकां गरज आसा. आतांच्या काळार जायते याजक आसले, कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसलीं, जायतीं देवापोवणी आसलीं. आजकाल एक भुरगें 2 भुरगें आनी याजक जावचे मस्त उणें जावन आसात दिसून येतात आमकां. आमी म्हणटा आमकां बरे याजक जाय, तरणाटे याजक जाय, उर्बेवंत याजक जाय, एक्टीव याजक जाय, बरे शर्मा दितले याजक जाय. खंय तो हाडचे? फॅक्ट्रींत मॅन्युफॅक्चर करूंक जायनात, रेडीमेड खंय तो न्ही शॉपांत हाडूंक जायनात. हे याजक म्हज्या कुटुंबांत जल्मोंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत थावन हे याजक भायर येवंक जाय.
या म्हज्या कुटुंबांत थावन ह्या जग पवित्र सभेक वचोंक जाय हें हांवें चिंतूंक जाय. ह्या जगा विशांत आमी जायते उलयता. काही थोडे बडी सुकून पडलेले आज जगाक गुड्डोवंक आमी तयार आसा. थोडे बडी खायले सडवड जाले ह्या जगाक आमी विकृत करूंक तयार आसा. ह्या जागा विशयाक शिण उलोवंक आमी तयार आसा. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या जगाचें मिसांव कितें कसलें म्हणल्यार आमी चिंतून पळोवंक जाय. ह्या आधुनीक अभिवृद्धीच्या संवसारांत एक याजक एक सुरो रावचें, एक सुरो आसचें, संवसाराक पाटकन चलचें तितलें सुलाभ न्ही. मागण्याच्या बळान, तुमच्या मागण्याच्या बळान, आपणाच्या मागण्याच्या बळान, देवाच्या आदारान मात्र ते साध्य म्हणल्यार सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून तुमी ह्या जागा बसोत मागोवंक जाय. कोण ह्या जागा बसोत मागना ह्या जागा विरोध उलोवंक ताका हक्क ना. कोण पण ह्या जागा खातीर मागना ह्या जागा विरोध उलोवंक एक शब्द उलोवंक ताका हक्क ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें माग. साध्य जाल्यार तुज्या घरांतलो तुजो भाव, तुजो पूत, तूं साध्य जाल्यार तुज्या घरांतलो कुटुंबाचो सदो हे पवित्र सभेक ह्या जागा जावन धाड. तुका साध्य ना ह्या जागाक बसोत देवा फुडें बसोत माग. तोवर मात तुका कायिल्लें तरी उलोवचें हक्क आसा म्हणलें समजूंक जाय. फकत जीब आसा म्हूण उलोवंक जायना. देखून एक याजक की संस्करणाचो बेस कितें, ताचें पवित्रपण कितें तें आमी समजूंक जाय आनी ताका मान आनी गौरव दिवंक जाय. काजरी जिवितांत एक दादलो सुकोन पडटा, एक स्त्री सुकोन पडटा, आमी सोसून व्हरता. थोडे बडी याजकी जिवितांत, धार्मीक जिवितांत एक याजक सुकोन पडटा, एक धर्म भाव भयण सुकोन पडटा, आमी सोसून व्हरिना. कित्याक आमकां आमच्या मोतीक ते रिगना. मग अशा भाव भयणीनो, देखून आज आमी हर एकल्यानी निश्चय करी जाय. ह्या जागा बसोन कळनासतना मागत जाय, धर्मिका बसोन कळनासतना मागत जाय, देवा पुणी उपजोवच्या बसोत कळनासतना आमी मागोवंक जाय. थवळ हांव देवा थंय ह्या जागा थंय एकवटान संबंधान आसतलो, देवाचें बरेपण जोडूंक शकतलो म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. तिसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सेवेचो संभ्रम आमी करता. सेवेचो संभ्रम म्हणजे तुमी म्हणटा हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमी एकामेका खातीर करा. म्हज्या ल्हाना भाव भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. देखून तुमी एकामेकाचे पांय धुया म्हणलो जेजू. मनशाच्या कुडींत मनशाच्या कुडीच्या विश्व्यांत आमी म्हणटा अत्यंत पवित्र आनी अत्यंत भारी अपूर्व अशें विश्व जावन आसा आमचो मेंदो, आमची तकली. देखून थोडे ह्या तकलेच्या वर्गाचे ह्या संवसाराक आयलेले आसात. काही थोडे म्हणटात आमच्या कुडींत अत्यंत बलिश्ठ आनी पवित्र आमचे काळीज, आमची भुज, देखून भुजांत जावन आयलेले थोडे आसा म्हणटात. आनी काही थोडे म्हणटात आमच्या कुडींत अत्यंत बलिश्ठ आनी पवित्र आमचें पोट, ह्या पोटान गेल्लें खाण मात सगळें विश्व्यांक वता आनी सगळ्यांक बोळ दिवंक शकता. देखून थोडे पोटान जावन आयलेले आसात. आनी कांयच उपयोग पडनातले, कांयच प्रेजराक नातले, समाजांत स्थानमान नातले, समाजांत कांयच कोणाकी ते नाका जाल्ले आसा जाल्यार ते पांयांत जावन आयलेले, पांयाच्या तळव्यांत जावन आयलेले. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुडींत आमी वांटे करता. उंचलो वांटो, उपरांतलो वांटो, उपरांतलो वांटो, उपरांत निमाणो कोणाक नाका जाल्लो वांटो, पांयांचो वांटो. देखून पळया आमी चिंतल्या पांय मनशा कुळाची अत्यंत कीळ विश्व. देखून पांयान कोणाकी चिल्लूंक नजो, पांयान कोणाकी खोट मारूंक नजो, पांय कोणाकी आदळोंक नजो. बसार वेताना एणे तेणे वेताना बसलेल्यांक पांय लागलो जाल्यार आमी सॉरी म्हणटा नपक्का आनी ताका आपडटा आनी आमी अशें करता. कोणीय जावं, कित्याक म्हजो पांय लागलो न्हय हें म्हणून. म्हळ्यार पांय म्हजो तितलो मेळो, पांय तितलो गलीज, पांय तितलो नीच म्हणून आमी चिंता. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू कितें करता? जेजू कितें करता? देवाचो पूत, सर्ग संवसाराचो धनी. पळया, सर्ग संवसाराचो धनी देवाचो पूत रचणार कितें करता? एका मनशाचे पांय धरता. पांय धरता मात्र न्ही, पांय पुसता, ताका उमो दिता. पळया
ही जावन आसा लनविकायाची करणी. तुजो विश्व खंयचोय तो जावं, तुजे अधिकार कितोय तो जावं, तुजें बळ तें कितलेंय जावं, तुजी जाणवाई, तुजी तकली, तुजी बुदवंतकाय, तुजें शिकाप, तुजें PhD, तुजी डिग्री कितली जावं, तुजें बळ, तुजी सकत, तुजें कितें स्टील बॉडी कितली ती जावं, तुजें पोट, तुजें धन दिरवें, तुजें आस्त संपत्त कितली जावं, पूण म्हणसतोरा कलतेपण ना जाल्यार, कलतेपण ना जाल्यार, विधेयपण ना जाल्यार व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणलें सत आयची देवस्तुती आमकां दिता. देखून जेजून म्हणलें आसा, तुमी कल जाया, तुमी कल जाया. कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो, कोण कलतो जाता तो वर्तो जातलो, कोण वर्तो जावंक आशेता सगळोच गुलाम जातलो. देखून कलतेपणाचो शेगोडो वर्तो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या हजारो बलिदाना प्रास कलतेपणाची एक करणी जावंक पावतली श्रेष्ठ बलिदान. आनी हें बलिदान कलतेपणाचें आमचें जावंक जाय. देखून आमी मनशा मुखार कल जावंक जाय, मनशा मुखार आमी कल जावंक जाय. ह्या जागा मुखार तो देवाचो म्हणयारे देखून तो केदो व्हडलो मनीस हांव ह्या जागा मुखार येतना ताणें आज जावन बेसांव मागोवंक जाय तें कलतेपण. पूत वा धू कितली वर्ती जावं आवय बापूय मुखार येतना बेसांव मागोवन कलतेपणी बेसांव मागोवंक जाय. आमच्या घरांत आमी आसां, मलगड्याची भुरवा पुरबायची रिवाज आसली पयले. मरी जाल्या उपरांत मलगड्या तावन निमाण्या पर्यंत बेसांव मागचें. आबा जाल्यार आबा लागीं पयलें, उपरांत व्हडली माय लागीं, उपरांत पप्पा लागीं, माम्मी लागीं, दट्टू लागीं, बाये लागीं, सगळ्या लागीं बेसांव मागचें. ती रिवाज इल्लीशी उणी जाल्ली दिसून येता, उणी जाल्लो दिसून येता. आमी मागना, बापाय लागीं आवय लागीं मागल्यार मागलें, बाबा भयणी लागीं तो व्हड जावन दी ल्हान जावन दी मागत मागना. ताचे कडेन घालें मागचें. थंय म्हज्या तावयचे घर बांदावन आयिल्लो न्ही, ताचे कडेन बेसांव घालें मागचें. पळया हंगाराची उतरां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हंकाराची गर्वाची उतरां ती भायर येतात, कलतेपणाची न्ही. ताणें दिवचो आशिर्वाद कोणाचो? देवाचो. तो आशिर्वाद घेवंक तूं तयार आसत जाल्यार बेसांव माग. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ही ल्हान ल्हान संगती, ल्हान ल्हान करण्यो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत केल्यो जाल्यार कितलें बरें. आजकाल काजरी जिवितांत ती सोडदोड ना, भोगसणें ना. कांय इल्लेशें उलोवणें जालें जाल्यार फाटीं उलोवणें आयलें. पळया, पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका दादल्यान आपल्या बायलेचे पांय धुय जाय, बायलेन आपल्या दादल्याचे पांय धुवंक जाय. केदड म्हणी धुल्ले आसात गी. दादल्यान पांय वण घालूंक प्रयत्न म्हळ्यार दादल्यान बायलेचे पांय वण सगळे घालूंक प्रयत्न केले आसा जावंक पुरो, बायलेन दादल्याचे पांय ओडूंक प्रयत्न केले जावंक पुरो. पूण आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें काजरी जिवीत न्ही. एकामेकाचे पांय ओडचे काजरी जिवीत न्ही, बघा एकामेकाचे पांय धुवचे काजरी जिवीत असो लक्षण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तूं आस्वस्थ जाल्या उपरांत, पिडेस्त जाल्या उपरांत तुजे पांय तुका धुवंक जायना ते हेरांनी धुवचे, ती दुसरी गजाल, ती दुसरी गजाल. पूण तूं सारको आसतना तुजे मुखार भगवान तुजे पांय धुवचे, ती वर्ती गजाल, ती वर्ती गजाल. सूख घडलेल्या वेळार आमी म्हणटा ताचे पांयदन सूख माग, पांयदन सूख मागले शिवाय तुका बक्षिना. पांयदन सूख माग कितें म्हळ्यार तितलो तुवें ल्हान जाय जाय, तितलो खालचो जाय जाय म्हणून आमी अपेक्षीत आहांव. देखून जेजू म्हणटा हेरांनी तुका कितें करी जाय म्हूण तूं अपेक्षीताय तेन्ना तुवें हेरांक करूंक जाय जाल्लें जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आज आमी राखूंक नजो, गोवान बायलेचे पांय धुयचे, बायलेन गोवाचे पांय धुयचे, राखूंक नजो. आवय बापायन भुरग्यांचे पांय धुयचे, भुरग्यांनी आवय बापायचे पांय धुयचे, राखूंक नजो. खंयसर अवकाश मेळटा थंयसर हे पांय धुवचे प्रयत्न करी जाय. पांय धुवचे म्हळ्यार फकत उदक काडून चंबू काडून घासचें न्ही, म्हळ्यार कलतेपणान एकामेकाची सेवा करचें. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव बंदीत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव अस्वस्थ आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. केदाळा सोम्या केदाळा, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां उडापें करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या जग 12 जाण आपोस्तलांचे पांय धुता. हें निमाणें ब्रेस्तारा एक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत करची रीत आसा ती सांबाळची. पूण तशें म्हणटा आसतना आज एक दीस पांय धुल्यार पुरो गी, तुमी केदाळ आयल्या पांय धुता
फादर म्हणजे पाय दुया म्हणून सांगल्यार कंडी दुता येताडे नो प्रॉब्लेम. पूण तशें न्ही, ही दिकावत केली जायना असो. कित्याक म्हळ्यार आमचो हाच्या फाटल्यान एक संदेश आसा. इतलें म्हळ्यार एक आसा कारण पाय दुले जाल्यार तुमी वचून हेरांचे पाय धुयचे, तांणी वचून हेरांचे धुयचे. म्हळ्यार कलतेपणान तुमी एकामेका विदेश जावन एकामेकाचे सेवेची कामां करी जाय, भक्षणाची कामां करी जाय. समजलें की भक्षणाची सेवेची कामां, एकामेका खलतेपणाची कामां, विधेयपणाची कामां. ल्हान संगतींनी कोण विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो दीस बोवा पुरब्याचो दीस. ह्या दिसा पळया स्वामी जेजू एक श्रेष्ठ याजक आपणाच्या जिवाचें बलिदान ताणें केलें, कुडी रक्ताचें बलिदान केलें आनी याजकाचो संस्कार घडलो आनी म्हज्या उगडासा खरा म्हळें आनी हे आपणाचें मांस आनी रगत ते सगळ्या परजां वांटूंक ताणें दिलें आनी ह्या मांसा रक्ताक पवित्रपणी मान दिवंक फवतेपणी तो स्विकार करूंक आपोवणें दिलें आनी हे मांस रगत वांटलेले याजकाचो मोग करूंक तांचे खातीर मागोवंक ताणें आमकां आपोवणें दिलें. मात्र न्ही, आमी एकामेकाक खल सावन एकामेकाची सेवा करून एकामेकाच्या सेवेंत आनी मोगांत जीव जय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, इगडी वर आमी दोळे धांपया. आयच्या ह्या दिसा 40 दीस मागणे उपास आमी करून आयल्या. नव्या पास्काच्या जिविताक उतरतना आमचे ते आसले वायट सगळे हंकार कितें आसा, गर्व कितें आसा, ते सगळे पयस दवरया. एकामेका खाल सावचे प्रयत्न करया. तातलो चिंता म्हणटा हांव व्हड हांवें सांगलें जायचे म्हज्या घरांत म्हूण चिंता जाल्यार ती चिंता काण उडोवन दी. बायल चिंता हांवें सांगलें जायचे, हांवें सांगलें बरें म्हज्या घोवान उठजे बसोजे म्हणून चिंता जाल्यार ती चिंता आयच्यान सोडा. आमी सांगलें बरीच बरें आयकचें म्हणलें चिंता भुरग्यां तें आसा जाल्यार ती चिंता भुरग्यां हांव सोडा. आमी सांगलें बरीच भुरग्यांनी आयकचें, हांवें सांगलें बरी ताणें करीचें, ताणें MBBS करीचें, ताणें इंजिनियरच जायचें म्हणून चिंता जाल्यार तें सोडा. एकामेकाची आशा कितें, एकामेकाची बोगणां कितें, एकामेकाक कितें गरज आसा तें सोदचें प्रयत्न करा. कलतेपणी एकामेकाक सहकार दिया, एकामेकाची सेवा करा. असलें जिवीची सुमी आमकां आदार दिवून दी, कृपा दिवून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.